आम्ही सध्या आसा कला अकादमी फाटल्यान आणि तुम्ही पळयलात आसतले की हांगासर जो पोन्नो लायट हावस आशिल्लो तो लायट हावस डेमोलिश केलो. म्हायती मेळ्ळी की तो लायट हावस सामको ताजी परिस्थिती बरी नाशिल्ली म्हणून तो डेमोलिशन केलो, कारण तो कोणाचेरूय पडपाक शकतालो म्हणून आमकां कळटा. पूण हांगासर लोकांचो एक बोवाळ जालो की हांगासरली जी आयडेंटिटी आशिल्ली ह्या जाग्याची ती खंय तरी आतां शेणटली म्हणून. पूण तशें ना, कारण आमकां आतां लेटस्ट एक म्हायती मेळ्ळ्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांचे कडल्यान की हो जो लायट हावस जो डेमोलिशन केल्लो त्या लायट हावसाचो हांगासर एक आतां नवो लायट हावस येवपाचो आसा. We are going to reconstruct the lighthouse over there. But that reconstruction of the lighthouse will cater to the navigation for all the navigators, and it will be in a modern time. आणि जो मेरेन तो नवो लायट हावस बांदून जायना तो मेरेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांगासरूच एक टेम्पररी लायट हावस बांदपाचें आसा. We are going to at present install a temporary one, so that when we start with our port operations, okay, so this temporary lighthouse will used by all the navigators. आणि माहिती मेळटा त्या हिसबान 13 ते 15 कोटी मोडून सरकार ह्या जाग्याचेर एक नवो लायट हावस बांदपाचो आसा. So that cost will be, we have to just almost around 13 to 15 CR. Okay, so that is we will be just taking the funds from the government. तर ही सगळ्यांकूच म्हाका दिसता एक बरी खबर आसा की ह्या जाग्याची जी आयडेंटिटी आशिल्ली लायट हावसा वयल्यान ती खंयच शेणची ना, जाल्यार ह्या जाग्यार परत एक लायट हावस येवपाचो आसा नवो, आणि तो इतलो आकर्शक आसतलो की जे टुरिस्ट आसा तांकां सुद्दां तो एट्रॅक्ट करतलो. And it could be a attraction for even, because they once you have the pier over there, okay, the people can sit around that lighthouse. It's a good attraction for the tourists and for even for our locals to see the world. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.